आनी आतां कोड लागपाच्या टायमार दोळ्यांक उदक लावपा म्हणटा अशें प्रायम मिनिस्टर अपॉयंटमेंट घेतल्या आनी ती अपॉयंटमेंट अशी ऑल पार्टी डेलिगेशन बी घेवन गेले नात ऑल पार्टी डेलिगेशना भितर आमी काँग्रेस बी वयता आसले कितें चल्लां तें आमकां कळटा आसलें आमकां घेवन गेले नात थोडेशे ते मायनिंगवाले लोकांक घेवन गेला आनी 2 मिनटाचो अपॉयंटमेंट प्रायम मिनिस्टर म्हणटा की हम देखेंगे बस 5 वर्सां भितर एक शब्द देखेंगे आनी ते म्हणत की साधू पवार 12 ते 14 ह्या काळात 4 फावटी अपॉयंटमेंट हांवें मनमोहन सिंग आनी सोनिया गांधी कडेन त्या डेलिगेशनाक टायम मेळोवन दिलो मिटींग जाल्यो फुडें सॉल्व करचे पयलीं सेंट्रल गव्हर्मेंट गेलो म्हणजे त्यांनी अवघ्या 2 वर्सां भितर 4 अपॉयंटमेंट घेवन गेले प्रायम मिनिस्टर कडेन आनी हे लोक 3 खासदार आसात युनियन मिनिस्टर आसा गोंयांत एकय फावटी अपॉयंटमेंट घेवंक शकलो ना हो भावाचो कामाचो फरक म्हाका तुमी निवडून दितकच हांव समजता की तुमचो विश्वास हांवें दवरला म्हणून की थोडे लोक म्हणटा की इतरान काम भरपूर केलां म्हणून आनी खरेंच लोक म्हणटा की हांवें काम भरपूर केलें जाल्यार इवन हांव ऑपोजिशन आसूं जाल्यार लागून हांव मागता फुडें एक गांवची म्हाका तुमी दिवची ते गेले फावटी मोदीची वेव आसली मोदीचो आवाज आसलो त्या पासून ताका 6,000 लीड मेळ्ळी पूण ह्या फावटी हांव मागता की 2 आदले MLAs एकठांय जाल्यार एक प्लॅटफॉर्माचेर येयल्या आनी हांव एकटो तुमचे बरोबर आसा हांव समजता की तुमी म्हाजे बरोबर रावतले म्हूण आनी बाब सार्दिनाक ह्या फावटी 6,000 मायज लीड आमकां दितले म्हूण ह्या जी गरज आसा देशांत एक देश तरी मुखार वचो आमी हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान भाव बाई म्हणून मुखार वचपाक जाय आनी फूट गेल्ली आसा आनी एकच पार्टी ती सगळ्यांक बराबर वचपाक शक्य आसा ती जावन आसा काँग्रेस पार्टी तुमी सदांच आतांच्या हाडल्यार तुमी रावल्ले आसात आनी एक पार्टी आमी रावतात की तुमी आतांच्या बराबर रावन 39 बहुमतांनी तुमी निवडून दिल्यात